गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस। पळयात खबर विस्तारात। आपली चली आत्महत्या करपाक शकना ताचो खूनच जाला। सिद्धीचो बापूय संदीप नायकान दुबाव उक्तायला। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून आपल्याक न्याय दिवचो ताणें मागला। सिद्धीन जर आत्महत्या केल्ली अशें म्हणटा जाल्यार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दिवपाक तुमकां 20 दीस कित्याक लागले? सिद्धीच्या बापायन प्रस्न विचारला। दुसरे वटेन तारा केरकरान पोस्टमॉर्टम करपी दोतोरांच्या अहवालाचेरच दुबाव उक्तायलो। पोस्टमार्टमा उपरांत चेडवाची कूड दिता आसतना पुलिशेन सांगलें की ताच्या आंगार कसलेच घावे ना म्हूण, पूण प्रत्यक्षात ताच्या आंगार ताच्या हातीचेर 3 घावे आशिल्ले। पूण 20 दिसांनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत आपूण तिचो खून जाल्ल्याची कागाळ नोंदयली। हो अहवाल पयलींच मेळिल्लो जाल्यार आपूण पयलीं कागाळ करता आशिल्लो अशें सिद्धीचो बापूय संदीप नायकान सांगलें। हो पोस्टमार्टमच ताणें लिपोवन दवरिल्ल्याचो आरोपय ताणें केला। हातीचेर आनी पांयांचेर रगात किण्णे आसले सगळे म्हणून हे जालें, कोणा कडून एडवायस घेतलो आनी ते डॉक्टर हे करून मागीर ताका ते कंप्लेंट केल्या की मर्डर जालें। ते एप्रिलान हे जालें, पूण आतां कितले एप्रील मे जून जुलय ऑगस्ट 5 म्हयने इतके दीस काय हे ना न्हू। आतां बरें आहा, सगळें ओके जाल्लेत म्हणून कामाक धाडला। तितून नाजाल्यार आमी कामाक ताका धाडचे ना ते बी कसो ना 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 तशें ना, सारकें ओके आसलें, तशें कांय ना। आमचो डिमांड म्हणजे कितें, जेन्ना हांवें ताका बशीन बसयला पळय ते आतां मोल्डी गांवा कडेन पावला, तो एक CC कॅमेरा ओपन करपाचो आनी आमकां बागा टू कालांगूट प्रायवेट आसो नाल्यार गव्हर्मेंट आसो पूण सगळे कॅमेरा ओपन करून आमकां दाखोवचे तितून कितें मेळटा जाल्यार। आनी अशें एक म्हाजेच चेडूं अशें न्हू, कोणूय इतकें हें जालें हांकां कांयच मेळना। हेंच्यांनी अशें डोंगरा वयले सुद्दां बॉडयो सोदून हाडून एक कॅमेरो ते आतां जाल्यात हे 10 वर्सां, हेच्या पयलीं कांयच पुलिसांनी इन्क्वायरी जावन कोणाचेच कांय करूंक नाका अशें म्हणटा हांव। आतां हें तांकां आतां कित्याक मेळना, योग धागो दवरो कित्याक मेळना? आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा, म्हापसा RTO जो आहा म्हापसा बस स्टँडाचेर तेचे CC कॅमेरो कित्याक ना? की हांव तेच्या RTOचेरूच ब्लेम करूंक सोदता की तेजेर कित्याक लक्ष तेणी दिवंक ना। दुसरे वटेन तारा केरकरान जाल्यार पोस्टमार्टम रिपोर्ट करपी दोतोरांचेरच दुबाव उक्तायला। हें दुसरें स्कारलेट प्रकरण आशिल्ल्याचो दुबावय तिणें उक्तायला। येदे व्हडले वाडलेले चली एका दिसा भितर ना जाता। थळावो आमदार आनी सरकाराक मातय दया येना। कपड्यांचो आज मेरेन सोद लागलो ना। दोतोरांच्या म्हणण्या प्रमाण बॉडी केन्ना हाडली तें बरयल्लें ना। चेडवाचे केंस बरे भशेन बांदलेले आसात। मरचे पयलीं ते केंस बांदून आनी कपडे बी काडून मेले काय कितें? ज्या भुरग्यान म्हापशेच्या बस स्टँडार आपूण ताका पळयला म्हणून सांगिल्लें ताचेरय तिणें दुबाव उक्तायला। पळयात तारा केरकार कितें म्हणटा ती। 201 ह्या प्रमाणे तांकां इन्क्वायरी आफोवपाचें आनी तांकां खरें म्हणून जाल्यार तेंचेर इन्क्वायरी करपाचें चड गरजेचो आसा। डॉक्टरांनी हांगा भरपूर हलगर्जीपणां केला आनी हेकाच लागून चोर सोडून संन्यासा फाटल्यान लगळे लागलेले आसा आनी नाका जाली अफवा येयल्ली आसा। तुमकां सांगता, जेन्ना आदले दिसा चेडूं जेन्ना सिद्धी नायक जाले ना जेन्ना जाले, बापूय आपूण अक्षरशः सांगता की तेका हांवें बशीन बसयला म्हणून। येस, बशीन जर बसयले ते म्हापसा बस स्टँडार पावले म्हणटा। म्हापसा बस स्टँडार ते कोणा वांगडा पावले, कशे पावले, ते मॉला कडेन गेले काय, मॉलाचो भायलो कॅमेरा पळयलो काय, की मॉला पयलीं आनी खंय कोणें ताका देंवयले काय, ह्यो सगळ्यो गजाली खरें म्हणून जाल्यार विचारपाचें। आनी ज्या भुरग्यान आपणें ताका बस स्टँडार पळयलें म्हणटा पळय आनी ताणें मागीर रोखडेंच सांगलें की आपणें आपल्याक तेज्या बापायक आपणें कळयलां म्हणून म्हाका कामा वयलो काडलो म्हणून। फटींग तो भुरगो। ताका जेन्ना तेज्या धाकट्या भयणीन फोन करून तेणें फोन केल्लो तुमचे सिद्धी आपल्याक दिसलेले बस स्टँडार अशें म्हणून जेन्ना ताका सांगलें न्हू, तेन्ना ताका विचारलें कपडे कितें घातलेले आसले आनी ते काळी पॅन्ट घालता म्हणून अख्ख्या तेंच्या गांवांत सगळ्यांक खबर आसा। आनी तो भुरगो सिनियर तेज्या वांगडा शिकपी आनी ताणें ब्लॅक पॅन्ट घातले, टी-शर्ट कितें घातलेलें म्हटल्यार तेज्या भयणीक ताणें आन्सर दिवंक ना। म्हणून म्हाका त्या भुरग्याचोय दुबाव मारता। ताका कोणे तरी ही केस मिसगायड करपाक दिले काय कितें, आनी आतां ताणें सांगलें आपल्याक कामा वयलो काडलो म्हणून। कामा वयलो काडलो जाल्यार तो बशीन अजुनूय आसा थंयसर। ताचे मावशेचे चलयेनय मारबडव जाल्ल्याचो आरोप फाफडून उडयलो। अशें कांयच जावंक ना। ते फकत आमगेर 17 दीस रावले। ताचो बॉयफ्रेंड बी कांय नासलो। तें चड फोनय वापरिनासलें। 17 दिसां उपरांत ताचो बापूय ताका घेवन गेलो। हे मजगतीं तें बरे भशेन आमगेर राविल्ल्याचें तिणें सांगलें।
ते 2 दीस पयलीं येयल्ले आनी त्याच्या उपरांत त्याची भयण सिमरन येयल्ली आनी 17 दीस रावला. तशी आमगेर तेंची झगडी बीन कांय जावंक नासली. बऱ्या भशेन गेल्या. तेची डॅडी व्हरोंक येयल्लो. दोगांय जाणां गेल्यात ती आनी कांय ना. मोबायला बद्दल तुका कितें खबर आसा? मोबायल म्हणजे म्हाका तें कितें खबर ना. मोबायल ते यूज करताले? चड यूज करिनासले मोबायल. फोनार बीन आमगेर आसतल्या अशें चेड्या वांगडा बी उलयनासले ते. म्हाका कांय खबर नासलें. डिस्टर्ब बीन थंय कांय नासलें. बरें आसलें. पयलीं तरी कोरोना खातीर मातशें हें आसलें. आतां तें बरें आसलें. आतां ताका कांय प्रॉब्लम नासलो आनी ती उलय बी नासले. पयलीं कोरोनाचे उलय. आतां कोरोनाचे बी कांय उलय नासले ते. आतां ओके आसले ते. तर अशें येयलां कितें तें आमगेर झगडी जाल्लेली. परत वरस भर रावला. थोडे पेपरार येयला. बट ते आमगे 17 दीस रावले आनी 17व्या दिसा घरा गेल्ले. डॅडीन येवन गेला आनी झगडी जाल्ली. होनामारीची झगडी जाल्ली म्हणटा तें लोकांक कळचें ना. तेची भयण आसली आमच्या वांगडा. ताका खबर नासतली झगडी जाल्ली कितें ना. ती बेश्टीच लोकांची नांवां पिड्ड्यार करता. पेपरार अशें कोणी सांगलां म्हणून घातल्या. अशें सांगता कितें आमी सांगलां म्हणटा. पुलिसांक हांवें विचारलें. ते म्हणटा आपूण सांगूंक ना. जाल्यार कोणाची हें स्टेटमेंट तर. म्हाजो स्टेटमेंट सगळो पुलिसां कडेन आहा. तो हांव न्हू ते ड्रॉप करतालें. हांव घरा कडसून येतालें न्हू. तेंचें सेपरेट घर. ते फक्त रावल्ले आमगेर. पण 17व्या दिसा ते घरा गेला. त्याच्या वांगडा हे आसली. तेची भयणू आसली. इफ झगडी बीन जाली जाल्यार ते सांगतले आसले न्हू. झगडी जाली. होनामारीची झगडी म्हणजे व्हडली झगडी. सगळ्यांक कळोंक जाय आसली. आतां हांकां कोणी सांगलें तें म्हाका खंय कळटलें. आनी तेजो बॉयफ्रेंड बी नासलो. म्हाका खबर आहा ते मेरेन बॉयफ्रेंड बी नासलो. ते आमगेर रावले. पण तशें कोणा वांगडा चेड्या वांगडा बी उलय म्हाका खबर ना. तर हांवें आयकूंक ना केन्ना उलयल्ले बी. ते फोन बी चड यूज करिनासले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान खबराकार सुशांत गावस आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंय उदरगतीचे दिकेन वाटचाल करता अशें सरकार म्हणटा. पूण सद्याक ज्यो गुन्यांवकारी घडणुको घडटात त्यो पळयल्यार हीच ती उदरगत काय कितें असो दुबाव मारपाक लागला. गोंयांत एका फाटोफाट एक अश्यो गुन्यांवकारी घडणुको घडत आसात. बलात्कार, खून, जीवघेणो हल्लो, फारपेट, चोरयो ह्या गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंयभर बोवाळ पडला. काल कळंगुटे एक अशीच घडणूक घडली. बाचापाचे वेल्यान सुरू जाल्ले झगडे पिस्तूल भायर काडपा मेरेन वाडले. कोंगूट पुलीस सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायत्या प्रमाण कानोळे एका हॉटेलात पर्यटकांच्या हॉटेलाचे वेटरा वांगडाच पेटले. हे झगडे इतले वाडले की पर्यटकांनी देशी पिस्तूल काडून हॉटेलाच्या वेटराक धमकायले. वेटरांनी बोवाळ केल्या उपरांत लागींचे लोक ताचे मजतीक धांवन आयले. लोक येता ते पळोवन पर्यटकांनी थंयच्यान पळ काडपाचो यत्न केलो. पूण लोकांनी तांचो पाठलाग करून एकल्याक गावऱ्या वाड्यार धरलो. चाळविल्ल्या लोकांनी त्या पर्यटकाक बरो शेप लायलो. मागीर तांणी पुलिशेक आफोवन आनी ताका पुलिशेच्या ताब्यांत दिलो. पुलिशेन दोनूय पिस्तुलां जप्त केल्या. दुसऱ्या पर्यटकाचो सोद चालू आसा. गोवा 365 खातीर कोंगूटच्यान समीप नार्वेकार. पावसा आदली भौशीक कामां जायते कडेन अजून जाल्ली दिश्टी पडनात. देखून झाडां पडप, पालसणां कोसळप, रस्ते पेड्ड्यार जावप अशे देखावे पळोवपाक मेळटात. दुर्भाटकारांनी ताचो अणभव घेतलो. दुर्भाट फोंडे मार्गार तळावलेच्या आगरा कडेन झाड पडिल्ल्यान येरादारी आडावन उरली. अशे तरेन जायत्या सुवातांनी रस्ते कुशीक झाडां पळोवपाक मेळटात. पंचायती आसूं, पालिका आसूं, कोणूच ते कडेन लक्ष दिना. मागीर केन्ना तरी ती घालून घेतात. म्हयनेभरात रस्त्यार पडिल्ल्या झाडांक लागून येरादारी आडोवन पडपाची ही दुसरी खेप. फायर ब्रिगेडीची जवान येवन झाडां कापीसर येरादारी आडावन उरली. रस्त्या कुशीची झाडां झोपाक कापून उडोवपाक जाय. थळाव पंच हर्षल तळावलीकारान मागला. वार्ड नंबर 7 वाडी तळावली. सो हांव पंच मेंबर. हें झाड म्हज्या वार्डान पडलां हांगा तुमी पळयता. हें सेकंड टायम जालें. पयल्या वेळा अशेंच पयले वेळ केन्ना म्हयनोभर पयलीं दिसता ना एक 15-20 दीस पयलीं जातलें हें गजाल. आयतारा सकाळीं फुडें अशेंच झाड पडिल्लें. अर्दें पडिल्लें आनी अर्दें कोसळटना तांणीच फायर आनी अशेंच आमचे JCB येवन तांणी क्लियर केल्लें. आनी आतां परत हें सेकंड टायम जालां. देवादयन हें फातोडेचेर जाल्ल्या कारणान रहदारी कमी आशिल्ली आनी हो मेन रोड ज्या जाग्यार फेरीबोटी लोक वतात, कामाक वचपी लोक आसता. सो हें सकाळीं फुडें जाल्ल्यान आमकां चड त्रास जाले ना. आनी हांव फायर आनी आमचे JCB ऑपरेटर हांचे हांव आभार मानता की तांणी वेवस्थीत पद्दतीन कोणाक त्रास न जाता वेवस्थीत पद्दतीन हें बेगिना बेगीन काडून दिलें आनी सगळी ट्रॅफीक मोकळी केली. सरकारा कडेन कितें मागणें कित्याक परत झाडां पडले हांगा म्हणून? सरकारा कडेन एकूच मागणें आसा की अशी जी डेंजरस ट्रीज आसा ते तांणी हांगा निरीक्षण करचें. आनी आमी थोडी ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टराक बी धाडल्या ऑर्डर की हांगा अश्यो डेंजरस ट्रीज आसा आनी मेन रोडार आसा बेसिकली.
त्यो लोकांक त्रास जावं शकता ताजी नोंद करची आनी बेगिना बेगीन ती क्लियर करची नाजाल्यार फुडें लोकांक आनी त्रास जावं शकता. कॉल येयलो तुमकां कॉल बाबा? आमकां एक्झॅक्ट 5 जाण 30 मिनटांनी कॉल येयला. हय. आनी कितें म्हणून येयलें काय? कॉल येयला हांगा गाड पडला म्हणून हांगा लक्ष्मी महालक्ष्मी महालक्ष्मी नगर. हय महालक्ष्मी नगर जळावले. कितें जालें? ते पयलीं पारीचे झाड आहले न्ही भायर मिक्स वॉडाचे झाड आसा ते कितें जालें आमी येयले पयलीं कट केलें पयलीं उबे आहले समज फूल झाड पयलीं आमी कट केलें कट करता करता ते ऑटोमॅटीक मातशें सकयल देंवपाक लागलें. सकयल देंवल्या उपरांत सबंद सकयल येयलें आनी ब्लॉक जालो ऑल ब्लॉक जालो. आमी तरी कितें केलें सकयल फांद्यो मारल्यो आनी कितें केलें 2 व्हिलर 4 व्हिलर आमी वचपाक दिलें आनी मागीर आमी जेसीबी आमच्या कडेन म्हणजे कितें जालें कटर आसलें आमच्या कडेन कटरान म्हणजे मातशें मेजर आहलें मागीर आमी जेसीबी कापयली जेसीबी कापून आमी आतां क्लियर केलें. आनी कितें मदीं कट करून झाडां पडले वयल्यान? आमी कट करता करता तेजेर हे आसलें ते जॉयन आसलें ते तेजो बॅलन्सान एकदम सकयल येयलें. तुमचे कोण कोण आशिल्ले आमचे एस खांडेपारकर व्ही आर शेटकर एस एम गावडे व्ही आर फट्टे आनी वायन गांव एस ओ ऑफिसर. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. युती विशीं निर्णय घेवपा खातीर राष्ट्रवादीन काँग्रेसीक 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. 15 दिसां भितर युती विशींची भुमिका स्पश्ट करात. आयत्या टायमार रावशात जाल्यार आमी एकला चलोरे करतले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो फुडारी प्रफुल्ल पटेलान काँग्रेसीक शिटकायला. युती विशीं प्रफुल्लाचे विजय सरदेसाय बरोबर उलोवप जाला. राष्ट्रवादीचो वरिश्ठ फुडारी प्रफुल्ल पटेल काल गोंयांत पावलो. विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पटेलात गोंयच्या वरिश्ठ नेत्या बरोबर चर्चा केली. फाटलीं कितलींशींच वर्सां राष्ट्रवादी वेंचणुका एकलेच करता जाल्यार काँग्रेसी बरोबर हात मेळोवन फुडें वयता. ह्या वेळार गोंया विधानसभा वेंचणुकेत समविचारी पक्ष येवप गरजेचें आसा. फाटले विधानसभा वेंचणुकेत राष्ट्रवादीन काँग्रेसी कडेन युतीचो प्रस्ताव दिल्लो पूण काँग्रेसीन आयत्या वेळार आमचो घात केलो. हे वेंचणुकेत अशें घडपाक जायना प्रफुल्ल पटेल म्हणटा. But in the last assembly elections, though the Congress had agreed to give few seats to the NCP, they postponed taking any decision till the very end, and at the very last minute, almost the day prior to the nominations, they just kept everybody on hold, and as a consequence we fought the election separately. Had we known earlier, we would have been a little bit better prepared and taken a different strategy for contesting the last Vidhan Sabha elections. First, honor the mandate of the people, because they had 17 MLAs, BJP had only 12 or 13. So they had the mandate, but they squandered that mandate. And as I said, we as NCP were again, in spite of not having contested with them, were responsible enough to extend our support for the formation of a government here in Goa. This time, there has been some informal talks with the Congress party, and they have told us that they are open to consider any alliance with us. We had heard this the last time also, but we waited till the very end and we did not have a good experience. This time we have indicated to them very clearly that they must come forward, and in the month of September itself, in the next 10 to 15 days, they must have a discussion with NCP, and if they have other like-minded parties also in mind, they should complete the discussion so that every party has a few months to prepare in those assembly segments, so that there is a better chance of success. Because if we wait till the last moment, there could be two problems. We don't want to have a repeat of 2017. At least NCP is not ready for waiting that long. And also,
Once it is decided, then we can work unitedly together and create a good atmosphere in the state of Goa. I have met some people, I will not name all of them, but I have met Vijay Sardesai also, and he has also told me, and he is also waiting to hear from the Congress party. Let us see now what happens. I don't want to comment beyond this, but it is important that all political forces who are like-minded should come together as soon as possible in the interest of the state of Goa, the politics of Goa. And as NCP, I can tell you that, as I've mentioned a few of instances of the past, we have been always a very responsible party when it comes to alliances. We have been very responsible and careful, and once we enter into an alliance, I think we have been the most supportive and most responsible party in any alliance, both whether it is Goa, whether it is Maharashtra, any other state, or even at the national level. गोवा 365 खातीर दोना पावलच्यान शामचारी. 16,000 लिटर उदक गोंयांत फुकट दिवपाची घोशणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अभ्यास करून केल्या काय बेश्टी फुगटी मारल्या? आपाचे प्रतिमा कुतीनो विचारता. गोंयच्या वीज मंत्र्यान आपाच्या दिल्लीच्या वीज मंत्र्याबरोबरची डिबेटीत संवसारात सरकार कितेंच फुकट दिवपाक शकना हें मान्य केल्लें. आतां आपाच्या पावलार पावल दवरून उदक फुकट दितले अशें म्हणत गोंयचो मुख्यमंत्री गोंयकारांच्या कानात घालपाक सोदता असो आरोप करतना प्रतिमान ही स्कीम विस्कटावन सांगली. सरकार जो आसा तो 15 ऑगस्ट जेन्ना इंडिपेंडन्स डे आशिल्लो तेन्ना तेणे एक घोशणा केली, एक व्हडली घोशणा केली तेणे. बरे एक्सायटमेंटान आमच्या जो गोंयचो CM आसा प्रमोद सावंत तेणे एक घोशणा केली, आनी घोशणा केली कितें म्हणून जे लोकांक जें उदक मेळपाचें आसा गोंयांत फ्रॉम 1 सप्टेंबर 16,000 लिटर फ्री मेळटलें म्हूण प्रत्येक गोंयकाराक, प्रत्येक गोंयच्या घरान 16,000 लिटर्स ऑफ वॉटर वील बी गिवन फ्री म्हणून. आतां आय फेल टू नो वेदर CM प्रमोद सावंत वेदर ही हॅज टेकन दीस डिसिजन इन हेस्ट, गडबडीन हें घेतलां, एक्सायटमेंटान घेतलां, वो कितें म्हणून चिंतून तेणें वे अनाउन्समेंट केली. ताणें स्टडी करून ही घोशणा केल्या, और जस्ट फटाका वाऱ्यान घातला, बिकॉज सीईंग द लव ऑफ गोवन्स, सीईंग people are गोंयकार गेटिंग एट्रॅक्टेड टू द आम आदमी मॉडल. आम आदमी पार्टीचे जे मॉडल आसा, केजरीवालाचे जे घोशणा आसा, जे काम तेणें दिल्ली केल्लें आसा हांगा करूंक सोदता, डिलिव्हर करपाक सोदता, जे कमिटमेंट करता तो आतां ते घोशणात चिंतून कितें तो लोकांक दिशाभूल करूंक सोदता. कित्याक इफ यू गो टू सी निलेश काब्रालान जेन्ना एक पावर सारकी डिबेट केली, आनी आमचो जेन्ना पावर मिनिस्टर आयिल्लो गोंयांत डिबेटीक चॅलेंज घेवन, तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें निलेश काब्राल जो पावर मिनिस्टर आसा तेणे ओपनली डिबेटीचेर जे लाखांनी गोंयकार आनी सबंद वर्ल्डाचे लोक पळयताले थंय डायरेक्टली आपल्या तोंडानच एडमीट केलें की ह्या संवसारांत खंय कांयच आमी फ्री दिवपाक शकना. एक 15 दिसां भितर CMान प्रमोद सावंतान घोशणा केली की we will give 16,000 free liter to every Goan and it will start from 1st September. Well, तितूंत एक तेणे फट मारली पयलींच स्टार्टिंगाक की गोवा will be the first state to get free water म्हणून तेणे घोशणा केली. In India, Delhi is the first state to get free water to its people. लोकांक न्ही फ्री, जनतेक कोणेय समज फ्री उदक दिलां ते म्हणटात ते फर्स्ट स्टेट म्हणटात ते दिल्ली, आनी इट इज डन बाय द आम आदमी पार्टी बाब केजरी. पीपल लिसन टू मी, अबाउट 16,000 लिटर टू 25,000 लिटर जे यूज करतले तांकां पयले वी हॅड टू पे कितले ₹5 पर युनिट. ओके, फॉर ईच 1,000 दे हॅड टू पे ₹5 फॉर ईच 1,000 लिटर अर्लियर. बट नाव आफ्टर दीस स्कीम कमिंग इन टू फोर्स, now आता
पर्सन वील हॅव प्रत्येक घरांत लोकांक न्ही दे हॅव टू पे 9 रुपीज पर 1000 लिटर. डॅट इज ऑलमोस्ट डबल. पहिले 5 रुपया जाताले. आता जे लोक 16,000 ते 25,000 लिटर यूज करतले दे वील हॅव टू पे 9 रुपीज पर 1000. सो इट इज डबल. एक जालें. दुसरें स्लॅब्स पळया तुमी बरें केलां पूण हे लोकांनी तेणी सांगूं ना. हे लोकांनी कशें तें ओवरबर्डन करून पिंच करपाक सोदता पळय बॉल्सान तांचे बुराक घालपाक सोदता तें सांगूं ना. 16,000 to 25,000 नाव 9 रुपीज पर 1000 लिटर. सेकेंड 25,000 लिटर जे लोक यूज करतले सपोज 25,000 to 40,000 लिटर जे लोक गोंयकार यूज करतले. अर्लियर आमकां कितले आशिल्ले 10 रुपया पर 1000 भरपाक पडटाले फॉर एडिशनल 1000 लिटर. बट नाव पीपल गोंयकार वील हॅव टू पे रुपीज 15 फॉर एडिशनल 1000 लिटर. देखो भाई बीजेपी का कमाल. गोवा फॉरवर्डान शिरोडे घटमूट करपाची यत्न चलयले आहेत. पंचवाडीचो आदलो सरपंच आनी आतांचो पंच विशांत गांवकार आपल्या समर्थकां सयत गोवा फॉरवर्डात गेलो. निकतोच ताका गोवा फॉरवर्डाचो शिरोडेचो गटाध्यक्ष म्हूण नेमलो. पत्रकार भावांक येवकार, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचें काम फाटले 1-2 म्हयने जाले आमी एक स्पीड मारिल्ली आहा आनी आज पोंडा म्हालांतल्या शिरोडा मतदारसंघाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून बाब विशांत गांवकर हे आदले सरपंच पंचवाडी पंचायत आनी तशेंच ते विद्यमान पंच वॉर्ड नंबर 2 पंचवाडी पंचायतीन. 2017 ऑक्टोबरान ते आमकां जॉयन जाल्ले आनी त्या वेळाचे बरोबर आज जवळ जवळ 4 वर्सां जालीं ते पक्षा खातीर काम करीत आसात. आनी हाजीच पावती म्हणून पक्षाच्या अध्यक्षांनी काल एक निर्णय केलो की बाब विशांत गांवकर हांकां ब्लॉक प्रेसिडेंट करचो म्हणून. तशेंच ताजी ऑर्डर आज अध्यक्षांनी काडल्या आनी विशांत गांवकर जे आसात पंचवाडीचे आदले सरपंच आनी विद्यमान पंच हांकां ब्लॉक प्रेसिडेंट शिरोडा मतदारसंघाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून तांची नियुक्ती केल्ली आसा. तांचें हांव स्वागत करतां. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. तळावलेच्या मातृछाया आश्रमात दहीहांडी आणि गोकुळाष्टम व्हडा उमेदीन मनयले. आश्रमातल्या भुरग्यांनी उमेदीन हे कार्यावळीत वांटो घेतलो. राजेंद्र देसाई ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरो म्हूण उपस्थित आशिल्लो. सुवाळ्याक उलयतना देसाईन श्रीकृष्णाचें चरित्र आनी गितेचें म्हत्व भुरग्यांक पटोवन दिलें. पसायदानान कार्यावळ सोंपली. ताचे आदीं आश्रमांतल्या भुरग्यांनी दहीहांडी मनयली. आश्रमाचो अध्यक्ष सागर साकोड्डेकार, दिलीप देसाय, डॉक्टर आनंद नायक, डॉक्टर नूतन देव आनी हेर कार्यावळीक हजर आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोगाचो.